page 117. सगळ्यांनी बरो दिसयो. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी मागता सोपून गेल्या मारिया क्रिस्टिना दा कोस्ता देवान आपणाचो आपूण वेल्यार 2 वर्सां पडटात. कसलेंय तिचें पातक आसा जाल्यार देवान तें धुवन काडून सर्गेचें राजपाव करूंक आमी मागुया. तशें मागूंक लायला आपलो जल्माचो दीस समरुपता लेझली लॉरेन्स फेर्नांदीस देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. कार्डोस वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता आल्बर्ट फाल्कांव, फ्रांसीस फाल्कांव, जुसेफ मारिया मोंतेरो, आग्नेलो फाल्कांव, आंजेलो फाल्कांव, रेमेदेस फाल्कांव, इनासियो फाल्कांव, फिलिप पेरेरा, विन्सेंट क्रास्टो आनीक जो मार्टिन्स हेच भाशेन ह्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. तशेंच आमची धावेचीं भुरगीं परिक्षेक सबाब दितात तांचेय पासत मागुया. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक तशेंच तांच्या आवय बापाय पासत आनी हेर दुसऱ्या गोंयच्या पासत आमी मागुया. झुजाक लागून वेगवेगळे तरेचे प्रस्न वेगवेगळ्या देशांनी उप्रासतात. हे सगळे प्रस्न सुटावे साजूंक झूज सोंपूंक शांती येवंक आनी सगळ्या बाबा भयणांक सुरक्षा पावसूंक आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमच्या सोम्याचेच क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. म्हजे भयण मानो देवाची काकलूत आमकां सगल्यांक फाव जाता. जी भावा भयणां ल्हानवीक आनी कालती जाता ती देवाची काकलूत आपल्या जिवितांत अनुभवूंक पावता आनीच काकलूत ती दुसऱ्या सोबे वांटूंक पावता. तो ल्हानवीक कालतें काळीज देवाच्या मोगान भरलोलें आनीक सेवेचें काळीज आमकां जण एकल्याक फावो कर म्हूण ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलोलें मोगाचें आनी पेकोवणीचें सांग पातक्योस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी दूख धरून सगलीं बरोबर म्हणुया. सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोनान चिंतून आनी तोंडां उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच सांकवार मारे सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन.
परसोल वेळुगेसरो तुमचे कास्की तेसो देवा मुखार दवरा. सर्वेस्परा ह्या वर्सा होळीचे समोरोबणे आमी संतोश भरीत ह्या परी पास्काच्या गुटांचेर आमचें काळीज मोंतीर धरून ताचो पूर्ण फळ भोगूंक पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या समया तुज्या पुता हाचे क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जे आतां राजभर चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. ओझेयास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, आपल्या दोड्डीरपणान ती म्हाका सोदतलीं. येयात सर्वेस्पराशी पोतून वचुया. ताणें आमचे कुडके करून उडयले, पूण तो आमकां बोरीं करतलो. ताणें आमकां दोनीर शेवटलीं, पूण आमचे गाय तो बांदतलो. एका वन 2 दिसां भितर तो आमकां नव्यान जिवन करतलो. तिसऱ्या दिसा तो आमकां उठयतलो आनी आमी ताचे मुखार जियेतल्या. सर्वेस्पराची ओळख घेवंक मोल लावुया. फांत्या पोरी तो दुबावावीन येतलोच. ताचो निर्णय उजवाडा पोरी सांगतलो. दोडको येतात तश्यो तो येतलो. जमीन भिजयतल्या वसंताच्या पावसा वरी तो देंवतलो. इफ्रामा, हांव तुका कितें म्हूण करूं? जुदा, कितें म्हूण करूं हांव तुका? सकाळच्या कुपा सारको रोखडोच ना जातल्या दोवा वरी हो मोग तुजो. ह्या खातीर प्रवाद्यान वरवीं हांवें तांचे कुडके केले. म्हज्या तोंडांतल्या उतरांनी हांवें तांकां जिवेशी मारून उडयलीं. कित्याक म्हाका योद नाका, मोग जाय. होम नाका, देवाची कोरी ओळख जाय. देवाचे सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे ओडपकार. ह्या सर्वेस्पराच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. काकूत सारा देवा, काकूत करून दाखय. भोव कोणवाड्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचे कोत धुवन म्हाका नितळ कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब. म्हाका योद नाका, मोग जाय. योदनाक म्हज्या तुका कसलोच आनंद मेळना. होमूय भेटोवन दिल्यार तुका संतोश भोगना. एक योद्न तुका मानता. खोंती बोरीत काडीज चिड्डोलोल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. जबाब. म्हाका योद नाका, मोग जाय. सियोनाक उपकार करून मोईपास दाखय सायबा. जेरुसाल्या दुर्गा नव्यान बांदून तूं दी. तेन्ना योद्न आनी होम तुका मानवतले. पाडकुले हाण तुका वेदीर ओपून दितले. जबाब. म्हाका योद नाका, मोग जाय. सगळीं आमी उबी रावया. आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकत. Sorbispo तुमचे सवे आसून आणि तुमच्या आत्म्यात सवे आसूं. Luca por moreshu votoma Moima tuka somi.
आपूण सात्वीक म्हूण समजून आपणाचेरूच पातयेताले आनी हेरांक लेखी नासले तसल्यांक जेसून अशी एक वपार सांगली. दोग मनीस, एकलो फारिसेव आनी दुसरो 2 वसूलदार मागणें करूंक देव मंदिरांत सोडून गेले. फारिसेव नीट उबो रावन असो आपल्या मनांत मागणें कोत्तालो, देवा, हांव हेरां मनशां सारको न्हय, ते चोर, नागोवणे, अन्यायी, पोदवारी. ह्या त्या 2 वसूलदाराय सारको हांव न्हय म्हूण तुका आर्गां दिता. हांव सातोड्याक 2 पावटी उपास कोत्तां. म्हजे कडेन आसा तितल्याचोय 10वो वांटो फारीक कोत्तां. तो 2 वसूलदार आपलो पयस उबो रावून दोळे पुर्यान वयर काडिनासतना होड्डें बुडोवन अशें म्हणटालो, देवा, हांव पातकी, म्हजी काकलूत कर. हांव तुमकां सांगतां, देवाक मानता तसलो जावन हो आपल्या घरा पोत्तलो, पूण न्हय तो दुसरो. कित्याक आपणाकूच सूस काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. सुम्याचे शुभ व्हरतो मान, वागाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमी जाणाव जेन्ना पावस पडटा पावसाचें उदक दोंगराचे तेंगशेर केन्नाच एकठांय जायना. पोत्तेंच जाल्यार दोंगरा वयल्यान तें देंवोन सकयल आसतल्या शेतांनी, फोंडांनी आनी असल्या सोपाट जमनीचेर हें पावसाचें उदक एकठांय जाता. मोगाळ बाबा भयणीनो, देवाची कृपा ह्याच आनी काकलूत ह्याच पावसा भशेन. जेन्ना आमी गोरवान चोडटा दोंगरा भाशेन गोर्व आमच्या जिवितांत उंच उंच चडलोलें आसता, देवाची काकलूत आनी देवाची कृपा आमी केन्नाच अणभवूंक पावना. पूण पोत्तेंच जेन्ना आमी खालती जाता आनी खालती जावन देवा मुखार आमी येता तेन्ना की देवाची कृपा आनी देवाची काकलूत आमी अणभवूंक पावता. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान ओजियास प्रवादी, होसेया हो प्रवादी आमकां उगडास कोत्ता, पावसा वरी देव आमचेर देंवतलो. मोगाळ भाव भयणीनो, होसेया प्रवाद्याच्या जिविताचेर आमी नदर मारली जाल्यार इस्रायल पोरसां देवा कडली पयस गेल्या हें खुणे वरवीं दाखोवंक ओजेयास आनी ताची बायल गोमेर हांच्या संबंदांतल्यान देवान ह्या पोरशेक शिकवण दिली. हें गोमेर जें आसलें परत परत होसेयाक सोडून ते पयस पयस वेताले, दुसऱ्यांशी ते वेताले आनी हेच पुरी इस्रायल पोरसां जाल्या म्हूण देव होसेयास प्रवाद्याच्या जिविताच्या उदाहरणांतल्यान पोरशेक शिकवण दिता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकल्या 2 मनशांची खबर, फारिसेव आनी 2 वसूलदार. आनी जेजू म्हणटा 2 वसूलदार जो खालतो जावन देवा मुखार आयलो ताचे मागणें की ओदीक देवाक मानले. मोगाळ भावा भयणीनो, आमचे भितर हे दोगूय मनीस आसात, फारिसेवूय आसा आनी हो 2 वसूलदारूय आसा. जायते पावटी आमी गोरवान चोडटा, आमचेंच व्हडपण आमी कोत्ता, पूण सोबार पावटी आमीच आमच्याच गोरवांतली पडटा आनी आमकांच आमी खालती कोत्ता. आयज जेजू तुका आनी म्हाका उगडास कोत्ता. तुजे भितर जो 2 वसूलदार आसा म्हणजे जो खालतो जावपाचो गूण ओ खालतो मनीस जो तुजे भितर आसा ताका तूं वाडोवंक शिको. कित्याक जेन्ना तूं खालतो जातलो म्हजी काकलूत, म्हजी कृपा तुजे भितर वाडत आनी चडत वेतली. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत वांटो घेतना सदांच आमी खालती जावं, आमचें पातोक आमी वळखूंक
देवा मुखार येवन आमचे गुन्यांवाचें बोगसणें आमी मागूंक आनी सदांच खालतेपणान देवाक मानता तस तेंची जीवित जिवंक त्याच जेजूची कृपा आनी बोड हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आमकां मागुया. बेठोवने आमी गायन गावया C3 आमची सगळी गुपीत चिंतना पान 19 C3 पेज 29. आमची सगळी गुपीत चिंतना आमची सगळी पळती दुका आमचे आवडे आमची काळजां येसू कामे दोय गांव दोन्या तुझे बेटे बोली सोपले जाऊ कामी वोड्याचे गुडगे अशे जाऊन सोऱ्याचे देवे हेच कोती आमचे तुझे बेटे बोरी सोगले जाऊ कामी वोड्याचे गुडगे अशे जाऊन सोऱ्याचे देवे हेच कोती आमचे म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान चड पुदबिदार देव बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेक लागून नितोळ जाल्ल्या काळजा मनान तुज्या गूट संबरोबूंक तूं आमकां फाव कोत्ताय. हे पोरी दोबाचीक संबरोबणीची परंपरा पाळटना पुर्तेपणी तुजें वंदन करूंक आमकां फाव कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सभ्यास तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्वरा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन बसूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदर सासनाचे देवा सर काळ सोदताय आमी तुका दिन बसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या भुरग्यांच्या बरेपणा पासत तांची काळजां मनां पोत्तून शुद्ध आनी नवी करूंक अशें तांच्या वंदवण्यांतली सुटून सोदतल्या वस्तूंचो पावो तेपरी उपयोग करूंक सोरोना तसल्या वस्तूंक लोबदून सासनाच्या वस्तूंची दायजी जावंक अखेरीत काळ तुवें फावो केले. देखून सोर देवदूतां सातां भक्तां सांगाती थांबून आसतना तुजी स्तुती गायता हांव. Alvarazo sorvesvor Dios, Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान होसाना उस्वर्गी सर्वेश्वराची नावी येता सुभागी होसाना 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 उस्वर्गी. सर्वेस्परा करस पवित्र सगल्या पवित्रपणाची सर देखून दोआ परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो परत हिंसार तेन्ना ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खेळात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून
तुम्ही समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास. नव्या आनी सासणी कोराचे रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मिरच्याक तुमच्या पासत आनी साबारां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगड्यासाक करात. बावट्टाचो गुट. Sumiami Ouro Catau Ani Calci Piedão E te valvi Tu poro tesouro Tu te moror Por portal देखून सर्वेस्परा सोमयाचेच्या मरणाच्या आनी पुनरुज्जीवनपणाच्या उगड्यासाक आमी तुका जिविताचो उंडावन सर्वोच्च कास पेटयता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताच्या कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिवा आमच्या भाग्योन बापा आनी फिलीप तेरे आमच्या कोळी बापा, सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी कोवळी बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सपोन कर. मारिया तुजे सेवेकीचो उगडास कर. तेका ह्या संवसारांतली तुजे सोशी तुवें आपोवन व्हेली. तुज्या पुताच्या मरणाची ती वांटिल्ली जाली तशेंच ताच्या पुनरुज्जीवनपणाची ती वांटिल्ली सो. तशेंच पुनरुज्जीवनपणाच्या बरोबरशें उतरून गेल्यात ते सगळे आमच्या बाबा भयणीचो उगडास कर. आनी जे काकलुते ओतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्योन तांकवार मारी देवाचे मायज सांगाती भाग्योन जुजे तिचो पोती भाग्योन धर्म दिता भाग्योन जुजेबास सांव मिंगेल सांव फ्रांसीस शावेर आनी सोर काळी तुका मानुल्या ते सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी तांचे सांगाताक तुका वाखाणूक आनी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगताक आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवटान देवा सोर पदवीदार बापा सोरमान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणाक. Amen. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. देवाच्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडाराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक बरोबरच्यान उतरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदका काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राज व्हड दी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें दोमताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पयस सुबेच्या बाबाट्टाचेर तिस्कार आनी तुज्या कशे परमतिका शांती दी आनी तूं सुका एकवटांत सांबाळ. तुजी येता राजभर चलयताय सासणाच्या सासणाक. Amen. सोमेची शांती सदां काल तुमची सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्यान सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोमया तुवें म्हजे घरा येवंक म्हाका फावना पण एक उतर मातुलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली.
जेजूक आमच्या काळजान शेवतना गायन गावया. D26 म्हाका फावोनोय सोमिया पान 61. D26 पेज 61. प्रार्थया. काकुसारा देवा, ह्या पवित्र देण्या वरवीं थांबोवन आसतना तूं आमकां धादोशी कोत्ताय. तो सदां बाबार्थान आनीक काळजाचे कोरे बोगतीन आमी गॅस सोकोर म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्यान सोबे आसूं. सर्वेस्परा तुज्या बाबार्थ्यांक तुज्या उजव्या हातान सर्गीचो आलाशिरो दी. हे पोनी सगल्या काळजान ती तुका सोदूं आनी जीं तीं सोदतात तें तांकां परते पळय मेळूं. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आसोर पदवेदार देव बाप पूत
आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार मागणें सामिंगेलीक सामिंगेल महाबुडव्या लढायेच्या दिसा तूं आमकां राख. देवसराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागतां. आनी तूं सर्गीच्या दोलबाराच्या कुंवरा देवाचे पदवीन सोयतानाक आनी सगल्या खोट्या आत्म्यांक येमकोणान लुटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करून आख्ख्या संवसाराक सोलपतात. आमीन. मिसाच्या शेवटाचें गायन गावया. आय 9 जेजू मोच्या तुजेर हांव पाती येता. पान 119. आय 9 पेज 119.